हे कॉन्ट्रॅक्ट जे एअर बुकिंगाच्यो ज्यो कॉन्ट्रॅक्ट घेवपी कंपनी आसा तेंचे सोयरे खरें म्हणल्यार हितून जे कॉन्ट्रॅक्ट घेता तितून कोणाचो सोयरो थंय ऑफिसर आसपाक जायना. पण आमकां दुबाव आसा की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतात तेंचे सोयरे ESGन थंयसर कामाक आसा आनी बऱ्या पदार आसा. त्या टॅक्सींचेरूय गोंधळ जाल्लो आसा. कितल्यो टॅक्सी यूज जाता त्यो कितल्यो चलता आनी कितल्यो घरा धरून तेंची बिलां पास जाता हेचेरूय नदर दवरपाची गरज आसा. आमची हेचेर नदर आसा. ही स्टॉलां हांकां एक जॉगर्स पार्क प्लेस अलॉट केल्या आल्तीन इफी हांगा सकयल आनी आल्तीन थंयसर प्लेस अलॉट केल्या आनी दुसरी प्लेस अलॉट केल्या कांपाल फुटबॉल ग्रावंड आसलो थंयसर ज्या जाग्यार स्क्रिनींग जाता. आनी स्क्रिनींग केन्ना जाता रातचे सांजे वेळार जाता 10 बंद जाता आनी इफी दीसभर चलता. सो ह्या बायलांचेर अन्याय जाल्लो आसा. ह्या बायलांक खरें म्हटल्यार तरी इफीच्या आवारानूच दिवपाची गरज आसली. जर शक्य ना जाल्यार थंयच खंय तरी भायर गेटीच्या भायर जावं त्या गार्डनान दिवपाची गरज आसली. पण अशें जालें ना. आमी आयकता त्या प्रमाणे आतां हे इफी येणावळ जोडपाक लागल्यात आनी 50,000 ते 1,00,000 इतले पयशे घेवन तेंच्यांनी भितर दुसरे स्टॉल लायल्यात. आतां ह्या इफीन तुमी पयशे करपाक लागल्यात काय गोंयकाराचो स्वाभिमान विकपाक लागल्यात असो प्रश्न आमकां पडटा. सरकाराक रेंवेचोय प्रश्न सोडोवंक जमना. रेवकार माफियांचे बशिल्ले कडेन फावला. ट्रीप खंय तेंकली 35 ते 40 हजारांक. आयज सरकाराक पळोवन गेलना की बाबा जी रेंव जी बंद केल्या सरकारान ही 2 म्हयने जाली कित्याक स्टार्ट जायना हेजेर कित्याक कारवाय करची न्हू. कित्याक आमचे गोंयचे जे लोक आसा बाबडे अजून थंय सफर जाता आनी लोकांची रेट जी आसा तुमी हेंची रेट पळयत जाल्यार इट इज अ बीग स्कॅम. रेंव माफिया जी आसा आयज गोंयांत परतून भितर सरल्या आनी गोंयकारांक जबरदस्ती जी आसा 35,000 to 40,000 रेटींनी रेंव आयज घेवपाक आयज मजबूर जाल्ले कडेन आसा गोंयचे लोक आमचे. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.